जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां कळ्ळी तसचे प्रमाणे इस्रायलांत परने सोल्लेसो निमाण प्रवादी मालाकी प्रवादी. बायबलांत तुम्ही परने सोल्लेसो निमाण बोकी मालाकी प्रवादी असो. मालाकी प्रवादी उपरांत सुमार 500 वर्सां इस्रायलांत प्रवादी नातलो. आणि हे आदी फुडेंच आमोस प्रवादीन बरोवन सांगलें आसा. इस्रायलांत दुकोळ पडतलो. तो दुकोळ खाणाचो जेवणाचो न्हय, तो दुकोळ उदकाचो न्हय, बगार तो दुकोळ देवाच्या उतराचो. म्हणजे थोड्याच काळा उपरांत इस्रायलांत देवाचे उतर सांगतलो मनीस आजचो ना. तुम्ही हे जाणात की देव प्रवाद्या मुखांतर इस्रायला संगे उलयतलो. देव राया मुखांतर उलयल्लें भोव उणें. एका कुशीन राय आसलो जाल्यार आनी एका कुशीन देव प्रवाद्या मुखांतरच लोकां लागीं उलयतलो. आनी अशें मालाकी प्रवाद्या उपरांत 500 वर्सां इस्रायलांत प्रवादी म्हणलो नातलो. आनी देवाचें उतर कितें, देवाचें कुशें कितें म्हणून सांगूंक आनी तशेंच चुकल्या वेळार तांकां मार्गदर्शन दिवंक, सारके वटेक हाडूंक कोणी एकलो मनीस प्रवादी म्हणलो नातलो. आनी आतां जुवांव येता. जुवांव येताना आमी चिंतचें न्हय की वो खंयतावगी आयलो आनी ताणें ताचें मिसांव सुरू केलें. तशें न्हय. जें कितें मालाकी प्रवादीन बरयल्लें आसा प्रत्येक जावन ताच्या निमाण्या अध्यायांत 3ऱ्या अध्यायांत तें तावन जुवांव सुरू जाता. म्हणजे मालाकी प्रवादीच्या 3ऱ्या अध्यायांत तो म्हणटा, हांव एक दूत धाडतलो. मेस्सिया येवच्या फुडें एक दूत धाडतलो आनी तो सोम्याची वाट तयार करतलो. आनी त्या देखून आमी मालाकी तावन जुवांव पर्यंत तितले वटलें गॅप आसा जाल्यार 500 वर्सांचें तें जुवांव मुखांतर तें लिंक जाता. आनी आयच्या दिसा आमी वाचलो वांजेल. जुवांवक 5 येणी चुकता जेजूचेर. कित्याक म्हळ्यार तो आतां बंदेंत आसा, ताचें मिसांव आखेर जावन येते आसा. हांगासर जेजूचें मिसांव भायर सुरू जाला. पूण जेजून वेची वाट पळयता आसतना जुवांव बगूंक सुरू जाता, हांवें ह्याच वाटे विशयां सांगलें गे. ह्याच वाटे विशयांत हांव तयार करूंक लोकांक सांगतो आसलो गे. कित्याक जें कितें मालाकी प्रवाद्यान बरयल्लें जुवांव तें पूर्ण जाता म्हळें. जें कितें ताणें मालाकी प्रवाद्या थावन घेतलां ताच्या जिवितांत आनी ताच्या मिसांवाक, तें हांगासर पूर्ण जावचें बरें दिसना. मालाकी प्रवाद्यांत 3ऱ्या अध्यायांत कितें सांगलां? 2 संगती. पयल्यान मालाकी प्रवादी म्हणटा, मेस्सिया येताना तो सोनाराच्या उज्या बरें येतलो. तो रुपें नितळ करच्या उज्या सारको जावन आसतलो. म्हणजे मेस्सिया येताना देवाचो क्रोध येता. मेस्सिया येताना जडती करच्या बसोच तो येता म्हणून पयलें. आनी दुसरें, कोणें जुदे समाजीक विधवेक, पातक्यांक आनी कोणाक भायर दवरलां तांच्या पक्षेन तो रावतलो आनी तांकां नीत मेळशें करतलो, तांकां न्याय मेळशें करतलो म्हणून हे 2 संगती. जुवांव पयलें घेता. म्हणजे इस्रायलांत मेस्सिया येताना तो लेवीच्या पुतांक नितळ करतलो. म्हणजे जें कशें आदी बलिदानां भेटयतले आनी देवाक ती मानताली आनी ताचे उपरांत कशें देवाक भेटयली बलिदानां ती मानवंक नात, कित्याक लेवीच्या पुतांचें जिवीत सारकें नातलें. तें पयलें मेस्सिया नितळ करतलो म्हणून सांगलें तो घेता आनी लोकांक सांगूंक सुरू करता, देवाचो क्रोध येतलो, त्या देखून ताचे पयलें तुमचें जिवीत बदला, तुमची जिणी बदला आनी सोमयातें तुमी पाटें येया. जुवांवन विचारल्या सवालाक जेजू जाप दिना. वैगी नैगी म्हण सांगना. तुका तुमचगी तो वा आनी कोणाक आमी राका जगी म्हणल्या सवालाक जेजू हांवच तो म्हणून पात येया म्हणून सांगूंक जेजू सांगना. तो मालाकी प्रवाद्यान दुसरी सांगत कितें सांगलें तेंच कर दाखयता आनी सांगता, जें कितें पळयलां तुमी वचून सांगा. तो कुड्यांक दिश्टी दिता, थोट्यांक सलाशें करता, मेल्ल्यांक उठोवन सलाशें करता आनी तशेंच देवसरां दवडयता आनी म्हणटा जें कितें मालाकी प्रवाद्यान सांगलें. म्हणजे कोणें असल्या मनशाक देवाक लागीं येवचें तान पयस दवरलां,
पातक्यांक विधवींक तोट्यांक पिडेस्तांक कोडकारांक ह्या समाजान भय दवरला तसल्यांचो ताळो जावन हांव आसां तसल्यांक न्याय माळशे हांव हांगासर आसां आनी तसल्यांक देवाक लागीं हाडच्या खातीर हांव आसां हेय मालाकी प्रवाद्यान सांगला हेय जो हांव जाणा त्या देखून जें कितें हांवें केलां तुमी पळयलां तें वचोन सांगा आनी तो वडो ताका पातयेणी मेळटली जें कितें तो तयार करूंक आयिल्लो हांवूच म्हूण ताका कळटलें मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज ह्यो दोनूय संगती आमी आमच्या समाजांत आमच्या जिवितांत घेवन पळोवंक जाय एक आमची नितळाय जिणयेची नितळाय खंयचोय सॅक्रिफीस आमी भेटयता जाल्यार सोमी आमकां देवाचें आराधन करूंक आमी येता जाल्यार पयल्यान आमी नितळ जावची गरज आसा दुसऱ्यान आमी कोणाक ताळो ना जावंक पुरो कोण कश्टांत आसात गरजेंत आसात तांच्या सांगाता रावचें तसलेंय जावंक जाय आनी तो बळ सोमी आमचे मदें आसा म्हणून सगळो संवसार वळखतलो आज परीक्षेचो काळ जायत्या संदर्भांनी आजकाल कितें घडोवन आसा तुमकां कळीत आसा प्रत्येक जावन ह्याच दिसांनी क्रिस्तांवांनी देवाचें उतर प्रगट करच्या विशांत जेजूक दिवच्या विशांत समाजांत जेजूची साक्ष जावन जिवोवच्या विशांत जायतें आयकता आनी त्या विशयान कायदो येता म्हणून जायती खबर आसा पूण ह्या परीक्षेच्या काळार आमकां हिंच वाचपा परत इतलेंच सांगतात की तुमी पयले नितळ जाया सांगाताच जें कितें जेजून केलें जेजून आयचे कितें दिसा कितें सांगलां तेंच तुमी करा आनी तो वळ सगळ्या संवसारा मुखार तुमी साक्ष जावन ताची साक्ष जावन उरतल्यात आनी कोणूच तुमकां कितेंय करूंक सोंसना ना कित्याक सोमी तुमचे सांगाता आसा हेंच पावलोन सांगलें हेंच पेद्रोन सांगलें हेंच सक्कड आपोस्तलांनी सांगलें जर सोम्याच्या कामान तुमी आसात सोम्या संगी आसात तर सोमी तुमचे संगी आसतलो आनी तो तुमकां सर वायटांतलें सांबाळटलो कित्याक जें कितें ताणें करूंक सांगलां तें तुमी करता जाल्यार ताचें उतर तुमी परगडतात जें कितें तुमी ताणें सांगलें बरी करता जाल्यार ताचें काम तुमी करतात त्या देखून कश्टां सांपडल्या वेळार कितें उलोवंक जाय कशें चलोवंक जाय कितें करूंक जाय तो तुमकां सांगतलो आनी तो तुमकां एक रक्षण जावन तुमचे पक्षेक झुजतलो हें उतर आमी आयच्या दिसा घेवया आनी आमच्या दिसपट्टे जिवितांत खंयसर आमकां अवकाश मेळटना सोम्याक साक्ष दिवंक आमी तयार जावया